बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, सोम्यान आमकां एक नवो दीस फावो केलेलो आसा आनी ह्या नव्या दिसा परत आमी सोम्या संगी रावून सोम्याच्या कृपेंत हो दीस आरंभ करूंक ह्या बापूय सक्रामेंताच्या आराधनाक सांगाता मेळ्ळ्या. सोमी आमचे सांगाता सदांच रावून आमकां सोलोवन व्हरूंक आशेता. निरंतरी ताच्या दैवीक सक्तेन आमकां बरोवंक आशेता. हें सत वळखून घेवया आनी सोम्याक आमचे मदें बापू सक्रामेंतांत स्वागत करून आमी गावया गीत हिंदी भाशेंत दूर से चल के मैं आया हूँ तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आया हूँ तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे. जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे. मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. आज मैं और तू यहाँ मिल के एक हो जाएंगे. आज मैं और तू यहाँ मिल के एक हो जाएंगे. साथ भोजन भी करें प्यार से, बस प्यार से. साथ भोजन भी करें प्यार से, बस प्यार से. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. सोम्या पयस जावन आमी आयल्या हांव तुजे सरशी. आमकां तुजे सरशी बोळ नातल्या वेळार सोम्या तुवेंच आमकां बोळ दिलाय. तुझ्या पवित्र हजरपणांत तुवें आमकां हाडलाय.
जो कोण आपले काळजाचे दार उगडता हांव भितर सरतलो ताचे संगी रावतलो ताचे संगी जेवतलो म्हूण सोम्या तुवें बसयलाय. आज आमच्या काळजाचे दार सोम्या आमी तुका उगड तुका आमी स्वागत करता. तुझे विना आमकां जीव ना सोम्या तुझे विना आमकां जिवीत ना. सबार फुडें आमच्या जिवितांत सोम्या आमी सलवताव वायटाक आमी वळोवंक जाताव पूण सोम्या तूंच आमकां तुज्या हातांत दुखोवन धरताय. तुजे सरशी येतल्या सोम्या कोणाकच तूं पयस करिनाय म्हूण तुवें बसयलाय. तुज्या बसवणेचेर सोम्या आमचो विश्वास ह्या सकाळच्या वेळार आमी थीर करताव आनी आमच्या जिवितांत सुख आमी नव्यान समर्पण दिताव. कीर्तन 40 ह्या कीर्तनांत अशें म्हणटा. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. तो म्हजेशी बागवालो आनी म्हज्या उल्याक ताणें खाण दिलो. नासाच्या फोंडांतलो ताणें म्हाका वयर काडलो. चिखलाच्या खोंडांतलो ताणें म्हाका वयर काडलो. नासाच्या फोंडांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो. चिखलाच्या खोंडांतलो ताणें म्हाका वयर काडलो. खडपार ताणें म्हजे पांय दवरले. म्हजीं पावलां ताणें थीर केली. खडपार ताणें म्हजे पांय दवरले. म्हजीं पावलां ताणें थीर केली. आमचो सोमी आमची पावलां थीर करता. आमचो सोमी आमकां चिखलांतलो वयर काडटा. आमचो सोमी आमकां नासाच्या फोंडांतलो भायर काडटा. कित्याक तो म्हणटा इसाया प्रवक्त्याच्या ग्रंथांत 40:1-13 वळींत हांव सर्वेस्पर तुजो देव. हांव सर्वेस्पर तुजो देव. हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता भिये नाका हांव तुका आधार दितलो. भिये नाका हांव तुका आधार दितलो. आमचो सोमी आमकां आधार दिवच्याक सदांच तयार आसा. तो आमचो उजवो हात धरून आमकां सोलोन व्हरूंक राखून आसा. त्या सोम्याक आमी सांगया ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯಾ. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको H67 पान संको 106 पेज 106 हिम नंबर H66. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯಾ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು
ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. मुझे कष्टात मुझे दुखात जाओ तुका उला मारता तू मुझे संगिया साई सुमिया तो सुबह जो हाथ देन मका सरन वरथाई कदीस तू मका सड़ी नाय कदीस तू मका सुड़ी नाय. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. सुम्या संसारात मुझे जीवित होण्यास दिसाची दुःखा वयल्या बुडबुडा बरी मुझे जीवित सुम्या तुझे त्या सासनिक जीवित त्या सासनिक जीविताच्या बरोबर सुम्या मुझे जीविताची मेटा खडूक तू म्हाका जपयताय. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಶನಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಶನಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು. ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕ್ಷಣ
ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯ 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 ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 मोगाच्या भावांनो भयणीनो आज पवित्र सभा भगवंतू कुर्सासो जुवांव हाचे स्मरण करता भगवंत कुर्सासो जुवांव दैवीक अनुभव जोडुल्ल्या पैकी अप्रतिम म्हणून पवित्र सभा लेखता दैवीक अनुभव देवशास्त्राचो दोतोर म्हणूनय ताका आपयतात आमी खरा दैवीक अनुभवान जिवंक कशें फुडें सरास जाय हाचे संगतीच्या संगतींत खरो दैवीक अनुभव अटापून आसा म्हणून बापूर भायन ताच्या बरपा मुखांतर ताणें आमकां कळीत केलेलें आसा कार्मेल दोंगराची सडणी म्हणल्यार बरपा मुखांतर तशेंच आत्म्याची खाळकी रात आध्यात्मिक स्तोत्र मोगाचो जळटो उजो असले ताचे बरपा आमकां लौकीक संगतीतावन आमी मेकळे जावन सोम्यातेय सदांच एकवटान रावूंक वाट दाखयतात आज मोगाच्या भावांनो भयणीनो ह्या आराधना वेळार ह्या भगवंत संतान आमकां दाखोवन दिल्ल्या वाटेन दोन संगतीत ताणें कळीत केल्ले आमी नियाळ करया एक संगत तो म्हणटा दैवीक जन्वाय आशेवचो हर एक आत्मो पयल्यान पयले आनी सतान कुर्साची वाट विंचता म्हणटा तो जर कोणी दैवीक जन्वाय आशेता तर ताणें पयल्यान पयले सतान कुर्साची वाट विंचा जाय मोगाच्या भाव भयणीनो कुर्साची वाट कश्टाची वाट सुलाबाची वाट न्ही सोम्यान विसरली ती वाट जावन आसा आमच्या सोडवणे बसत आनी त्या वाटेंत आसा करीस दैवीक जानवाय सांबावल आमकां सांगता कुरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 1:18 वळींत सेंट पॉल्स लेटर टू 1 Corinthians chapter 1:18 नासाक व्हरतेल्या वाटेन चलतेल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता पूण बादशावेक व्हरतेल्या वाटेन चलतेल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे सामर्थ्याची रुजवात देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात जावन आसा आमकां
बाच्यावाच्या वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेश म्हणून सांपावलांक असं सांगता. नासाच्या वाटेन आसतल्यांक तो संदेश एक पिशेपण. म्हाका भाव भयणीनो, कित्याक ते पिशेपण? कित्याक कोणी मनीस कश्ट आशेना, कश्ट येयचे म्हणून, कश्ट जायचे म्हणून आशेवन रावना. पूण आमच्या जिवितांत कश्ट येतातच, दूख आमकां आसताच, आमच्या जिविताचो तो वांटो जावन आसा. पूण म्हाका भाव भयणीनो, आमचे दिसपडते कश्ट, आमचे दूख, आमचे पिडा शिडा अनवरां कितें सकट तत्वार आमच्या जिवितांत आसात, ते हर एक आमी जर सोम्याच्या कुर्सांतय पळयता, तवळ सडवणेची ती वाट आमकां उक्ती जाता. सर्गेची जानवाय आमी जडून घेता. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाक मनशा कुळाची सडवण करच्या खातीर कितलोय वांटो आसलो. एकच उतरान सगळो संवसार रचलो तो देव, ताका एकच उतरान सडवण करूंक जाता आसलें. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, देव विंचता वाट कुर्साची. कुर्साच्या वाटे मुखांतर तो मनशा कुळाची सडवण करता. ती जावन आसा वर्ती जानवाय देवाची. मोगाच्या भाव भयणीनो, तर कुर्साच्या त्या वाटेतय आमी खरी जानवाय जोडता म्हणून भगवंत सांजुआव कुर्साचो आमकां कळीत करता. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, तो आमकां सांगता, केवल भावार्था वरवीं मात्र आत्मो देवाक एकवटता. एक आत्मो देवातय एकवटान रावा जाय तर तें साध्य जाता. भावार्था मरिफा तो म्हणटा. भावार्थ ना जाल्यार आत्मो देवात एकवटूंक साध्यच ना. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र आमी काडलें जाल्यार थंयसर 11 वसव 6 वळ आमकां अशें सांगता, भावार्था विने कोणाच्यानी देवाक मानवूंक जायना. कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतेल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हणून पातये जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर देवाचें उतर 2 संगती आमकां सांगता भावार्था विशयांत. एक, भावार्थ जो कोण आसा म्हणटा तसल्या व्यक्तीन देव आसा म्हूण पातये जाय. ती एक कूस जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आसा म्हूण पातयेल्लो व्यक्ती भावार्थी संपूर्ण तरां जायना. एक कूस ती जावन आसा. पूण आनीक कूस ताका आसा, आपणाक सोदतल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हणूनय पातये जाय. देव आसा म्हणून खाली पातयेल्यार मात्र पावना. जाकोब आमकां सांगता, देव सारी ते पातयेता म्हणून. देव आसा म्हणून पातयेल्यार मात पावना, पूण ताका सोदतल्याक देव प्रतिफळ हर एकल्यांक दिता. हे पातये जाय आनी आपलें जिवीत देवा समर्पून दी जाय. हेच मोगाच्या भाव भयणीनो, कुर्साचो सांजो आमकां कळीत करता. ताचें जिवीत तें जावन आसलें. आपणाक संपूर्ण थरान ताणें देवाक समर्पून दिलो. देवा थंय तो सदांच एकवटान रावलो. भावार्थाची वर्ती देख ताणें आमकां दिलेली जावन आसा आनी ती ताच्या त्या सकल बरपांनी आनी ताच्या दिनयेन मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पळयता. आज ह्या वर्त्या संताक आमी मान करता आसतना ताची देख आमी घेवया. सोम्याचो तो खुरीस बाच्या विसो संकेत जावन आसा. त्या कुर्सांत सर्गीची खरी जानवाय आसा म्हूण वळखून घेवन कुर्साक आमी वेंग मारया. सोम्याच्या कुर्साची ती मेठां आमी दिसपडट्या जिवितांत काडून भावार्थांत ती रावोंक आज ह्या आराधना वेळार प्रत्येक जावन सोम्याची कृपा आमी जोडून घेवया. सोम्याक आमी सांगया, सोम्या हांव तुजें बाळ जावन आसा. हर एक दीस हर एक घडी हांव तुजें बाळ जावन जिवंक आशेता. तुज्या एकवटान सोम्या हांव रावोंक आशेता. म्हजो दिसपडतो खुरीस घेवन हांव तुजो पाटलाव करूंक आशेता. तुजी कृपा म्हाका दी सोम्या, कित्याक हांव तुजें बाळ, तुजें बाळ हांव जावन आसा. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको यल
13 पानसंको 162 पेज 162 L13. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ, तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ, तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ, तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. सगळो दीस सगळी रात दितू म्हाका तुजो हात, तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. सगळो दीस सगळी रात दितू म्हाका तुजो हात, तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. सम्या तू सावन साय म्हज्या जिविताची वाट, तुझी वाट तू म्हाका दाखय, तुझ्या वाटेन सम्या तू म्हाका आसले. दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट, दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट. सगळो दीस सगळी रात दितू म्हाका तुजो हात, तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट, दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट. सगळो दीस सगळी रात दितू म्हाका तुजो हात, तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. सलय म्हाका नव्या जिवितांत, सलय म्हाका नव्या जिवितांत. सगळो दीस सगळी रात दितू म्हाका तुजो हात, तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. सलय म्हाका नव्या जिवितांत, सलय म्हाका नव्या जिवितांत. सगळो दीस सगळी रात दितू म्हाका तुजो हात, तुझे बाळ हांव तुझे बाळ. सम्याचे बाळ जावन आमकां समय सम्याक ह्या वेळी समर्पणीत आसतना आयच्या दिसाची आमची सर तेसावा आमचे गरजो काळजाच्या यात्रेक सम्याक आमी भेटोवन दिवया. आज जल्मा दिवसाचेर रणकरच्या आमच्या भाव भयणी बसत आमी अर्गां दिवन तांचे बसत मागया. आज काजरा सोदी संभ्रमच्या सर भाव भयणी की आज सम्याक आमी समर्पण दिवया. प्रत्येक जण आज आमी उडास करता. स्टॅनी नोरोना मुंबय थावन आपलो जल्मा दिवसाचेर रण करता. ऑसवर्ल्ड आनी बेनेडिक्टा डेसा काठी पडला. प्रवीण आनी डीना डिसोजा USA, आयवन आनी लाविना लुईस मरोल खाजर असो दीस आज ती संभ्रमत आसतना तांकां सुभाष आमी पठयता. देवाची विस्तार आशिर्वादा तांचे तांच्या कुटुंबाचेर आमी आज मागता. सबारण हंगसर आमकां तांकां लाभल्या स्वरूपकारा पासून अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. तांचे संगी मेळोवन आमी आज सम्याक वाखणटा. प्रत्येक जण आज आमी अर्गां दिता. इन्फंट जीजस बाळक जेजूक आज अर्गां दिता. आलिस लुईस मलाड ताका लाभल्या स्वरूपकारा पासून, तशेंच जोकीम रेबेल्लो मँगलोर कुटुंबान देवान उतलासर आशिर्वादा पासून सबारांक बरी कामां मेळ्ळ्यांत. सबारांक बरी भलायकी लाभल्या. प्रत्येक जावन आराधना मुखांतर दैवीक जाणवाय लाभल्या. ह्या पासून आमी आज प्रत्येक जावन अर्गां दिता. सांगात आसा आमची तेसावा आमच्या काळजाच्या यात्रेक कितें आसा तें आज भेटोवन दिता.
हांगासर आमकां सभाजन विविध कर्सां बसोत मागोवंक सांगला. तांची सर्जरी जावची आसा, तांचे बसोत आमी आज प्रत्येक तरान मागया. विशेष तराच्या कश्टां दुखांत ओळख जाल्ल्या भाव भयणी बसोत आमी मागया. जिणेंत खंगास जाल्ल्या बसोत आमी मागया. आज प्रत्येक जण उडास करता. फिलोमिना फेर्नांडीस हाजे देसा बसोत आमी मागता. तशेंच सर्जरी बऱ्या जावच्या बसोत आज मागोवंक सांगलेलें आसा. जेनेविव डिसिल्वा मिरा रोड टावन. हाजे सगळे आमची कितें देसांव आसात, कोणी आमकां मागोवंक सांगला, मागणी आमी बसयल्ले आसा, तांचो उडास काडून सम्या समोर तांकां आमी दवरया. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो आमी उडास करया. ससनाचो विशय तांकां आमी आज मागया. प्रत्येक जण आज आमी उडास करता. 4थ्या म्हयन्याचो उडास आमी काडून आज मागता. सिरिल रोजारियो डिसिल्वा अंधेरी टावन. देवादीन युनिस डिसोजा नाकरे टावन. 70 वर्सांचो जल्म दिवसाच्या उडासाक आज आमी उडास काड मागता. देवादीन फ्रांसीस मेनेझीस शिरवा कुवेट. मागता आमी देवादीन विक्टर आनी जोसेफीन मेंडोन्सा उद्यावार. देवादीन कार्मिन आनी पॅट्रिक पिरेरा वासई. देवादीन लिझी सेरावो मिलाग्रिस आनी 20 वर्सांचो उडास आज काडून मागता. देवादीन ग्रेगरी डिसोजा किन्निगोळी. हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांक सम्याक आमी भेटोवन दिवया. ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ये सम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंको दी. समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या समेस्त भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमेन. सम्याचे आशीर्वाद आतां आमी स्वीकार करया. संतोषांचो म्या मंदिरांत जमल्या. गितां गावन मधू तुका हरसिता. आमचे तुवें बोतुल्ल्या सदेण्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजां. बापोय मोगळ तूं आमचो जावो. राखताय आमकां सदा नीत मोगान. सुखा दुखां दिवन आमकां आधार. जाताय आमचो बळवंत सांबाळणार. संतोषांचो म्या मंदिरांत जमल्या. गितां गावन मधू तुका हरसिता. आमचे तुवें वतुल्ल्या सदेण्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त दय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा पवित्र सभा कुर्ससो सांजवांव हाची परब आचरसिता. विशेष रितीन दुबळेकायेंत वाडल्लो हो सांत सर्व रितींनी दुबळेकायेच्या जिणयेक समर्पीत जिणयेक आनी देवाचें मिसांव आपल्या जिविता मुखांत कशें करयेत तें सारकें समजून घेवन सर्व रितींनी आपली जिणी समर्पिल्लो हो व्यक्ती. आविलाची सांत तेरेज हिच्या प्रेरणा काल सर्व रितींनी दादल्या कार्मेलितांच्या त्या मेळांत बदलावण हाडूंक आनी सर्व रितींनी ती दुबळीकायेची आनी संपूर्ण रितीन मागण्याची आनी समर्पणाची जिणी जियोंक प्रेरीत जाल्लो हो व्यक्ती आपल्या जिवितांत देवाचो मोग संपूर्ण रितीन समजून घेता.
जायते विरोधपण ताका लाभता, जायत्या रितींनी ताका त्या मेळान थावन पयस दवरतात. पूण सोमया थंय आशिल्लो तो मोग, सोमया थंय आशिल्लो तो सांगात, सोमया थंय आशिल्लो तो एकवट तो सांडिना. बगार ताच्या प्रेरणान हर एक रितीन हेरांक आपल्या जिविताची चाल देख जायशें तो जियेता. देखून आज आमी ताचें स्मरण करता आसतना विशेष रितीन आयचे वाचपाय आमकां सोमया थंय आमची जिणी केंद्रीत करूंक उलो दितात. आयच्या पयल्या वाचपान इस्रायल परचेक देवान भिये नाकात, हांव तुमचे सोबे आसां, तुमी धैर्य घेया आनी म्हजे सांगाता चला समका आनी मुखार तुमची जिणी सर्व रितींनी भावार्थाची कर्ण खाण घेया म्हणल्यार पोवणें दिता. देखून आमी हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. सोमयानी आमकां आपयलां ताचो पाटलाव करूंक, सोमयान आमकां प्रेरण दिलां ताच्या जिविताचें, तर तें प्रेरण घेवया आनी हेरांकी आमी प्रेरण जावंक आमची जिणी भावार्थान जियेवया. जायते फावटी हे दिशेन चिंता पाठोवंक सोमया थंय प्रेरीत जावन आमची जिणी समर्पीत करूंक सुकोन पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोर भगेवन सदां सांवक वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. सोमया काकूट कर, सोमया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमया काकूट कर, सोमया काकूट कर. प्रार्थुया. बापा तुवें भगेवन सुवांक तुज्या याजकाक जेजूच्या मोगान पिसो केलोय, त्या मोगान तो कुर्साक विंग मारूंक आनी आपणाकच संपूर्णायेन त्याग करूंक पावलो. कुर्सार मारलेल्या जेजूचो सदां विश्वासीपणी पाटलाव करून तुजे महिमेन तुका सासनाक मुखामुखी पळोवचें भाग आमकां फावो जावं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरतां, हांव तुका सांगतां भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. जाकोबा किरकोळ किड्या, इस्रायेला हलके किडे भिये नाका, हांव तुका मजत दितलो म्हणटा सर्वेस्पर. इस्रायलाचो पवित्र देवूस तुजो सडवंदार. पळय, हांव तुका एक दांत्रो करतलो, नवो आनी दोडते दांत आसलेलो दांत्रो तूं मोळटलोय आनी पर्वतांचो पिठो करतलोय. दोंगर तूं पोला भशेन करतलोय. तूं तांकां वाऱ्याक दितलोय आनी वारें तांकां लोटून पयस व्हरतलें. वादळ तांकां शिंपडायतलें. तेन्ना तूं सर्वेस्परा थंय संतोशतलोय. इस्रायलाच्या पवित्र देवा थंय आनंद भरीत जातलोय.
दुबळी आनी दळदिरी मनशां उदक सोदतात पूण एक तेंबो पर्यंत तांकां मेळना. ताणें तांची जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पर तांकां जाप दितलो. हांव इस्रायलाचो देव तांकां सांडचो ना. पाड पडलेल्या उंच जाग्यांनी हांव न्हंयो वळाश्यो करतलो आनी फालक्यांनी जरी पुटाश्यो करतलो. हांव अरण्य एक तळें करतलो आनी सुके बैंत उदकाच्यो जरी फुटयतलो. अरण्यांत हांव देवदार रूख लायतलो. तशेंच बाबूल, मेंदी आनी जैतुनाचे रूख. करडे बुंत हांव सोरू सोवें जुनिपर आनी पिन्याचे रूख लायतलो. अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगळें केलां म्हणून सगळ्यांक दिसतलें आनी कळीत जातलें. सगळीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजूंक पावतलीं. देवाचें उतार. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, दीर्घ शांतेन आनी प्रिती मोगान बरलोलो. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, दीर्घ शांतेन आनी प्रिती मोगान बरलोलो. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती करतां. सदांकाळ तुज्या नांवाची व्हडवीक घातां. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगळे आपल्या रचनेंतय कणवळायेन बरलोलो. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, दीर्घ शांतेन आनी प्रिती मोगान बरलोलो. सर्वेस्परा, तुवें रचलाय तें सगळें तुजी स्तुती गातले. तुजे भक्त तुका दिन वाचतले. तुज्या राजवडकेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडटले. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, दीर्घ शांतेन आनी प्रिती मोगान बरलोलो. अशें समेस्त मनशांक तुजी वर्ती कर्तुवां आनी तुज्या राजवडकायेची प्रतिश्ठ महिमा कळीत जातली. तुजें राज केदींच न्हय आळवोवचें. तुजी राजवडकी संततेच्या संततेक बाळटली. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, दीर्घ शांतेन आनी प्रिती मोगान बरलोलो. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. गळया तुमी आकाशानो, वयर तावन नितीवंतपणाच्यो शेणो आनी मळबा वयली मोडां पावसा बरी त्यो वतूं उक्ती जावं धरण आनी वयर सरून तारोक. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मातेबा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू लोकांच्या जम्या लागीं जुवां विशीं उलयत आसता अशें म्हणा लागलो. सतस हांव तुमकां सांगता, मनीस जावन जल्मल्ल्या मदें स्नान जातार जुवां प्रास व्हरतो दुसरो ना. तरी पूण सर्गींच्या राजांत कनिश्ट आसलोलो सैत ताचे प्रास व्हरतो. स्नान जातार जुवांव आयलेल्या काळांत हांव आज पर्यान सर्गींच्या राजाचेर जुलूम चलता आनी जुलूम करपी बलात्कारान ते स्वाधीन करूंक पळयतात. जुवांच्या काळा पर्यान घडोवंक आशिल्लें तें सर्व प्रभाद्यांनी आनी नियमशास्त्रान पयलेंच सांगून दिल्लें. आनी हें तुमी मानून घेवंक तयार आसा जाल्यार तोच तो येवचो आसलोलो एलिया तुमकां
कान आसा जाल्यार ऐका. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आयचे वाचपा आमकां विशेष रितीन देवा थंय आमची संपत्ती अनुभव करचो अवकाश गळसूंक आनी त्या मरिफात आमची जिणेची येवंक उलो दिता. विशेष रितीन सोमया थंय आमचो भावार्थ आसा जाल्यार सोमया थंय केंद्रीत जाल्लें आमची जिणी जियेतांव जाल्यार संवसारांत कितेंय आमी आपणायल्यार तें महत्वाचें म्हणलें आमी समजूंक प्रयत्न करिना. बगार सोमयान आमकां हर एक संगती दिल्यात म्हणलें समजून घेवन आमची जिणी जियोंक आमी सक्तेल्या. त्या खातीर पयलें वाचप भोव स्पश्ट रितीन आनी अर्थभरीत रितीन आमकां सांगता जे आपोवणें इस्रायल परजेक तांच्या कंगाल जाल्ल्या भियेल्ल्या आनी बरवोसो नासलेल्या जिणयेंत दिल्लें तें आपोवणें. भियेनाकात, हर एक रितीन तुमची जिणी वर्ती जातली, हर एक रितीन तुमकां सर्व संगती लाभतल्यो आनी हांव सर्वेस्पर देव तुमच्या जिवितांत हर एक संगती उपजाश्यो करतलो म्हणलें तें आश्वासान देव तांकां दिता. आनी आयच्या वांजेला मुखांत जेजू हर एक रितीन तो देवाचो पूत म्हूण मानून घेवन ताचे तावन आमच्या जिणयेक येवचें तें प्रेरण घेवंक आनी सर्व रितीनी आमी करी जंय जाल्ली बदलावण करूंक तो आमकां आपोवणें दिता. जें जुआंव बाप्तिस्तान हर एक रितीन आपल्या मिसावांत पातकी जिणी बदलूंक आनी नवेंपण आपणावंक उलो दिल्लो. सोमयाच्या अनभोगा खातीर तांची जिणी तयार करूंक उलो दिल्लो. तो उलो आमकां ह्या आदवेंताच्या काळार सोमी दिता आनी हर एक रितीन आमची जिणी परिवर्तनाची करूंक बरेपणाची करूंक आनी सर्व रितीनी सोमयाक स्विकार करूंक तयार जावंक सोमी आज आमकां आपोवणें दिता. तें आपोवणें इस्रायल परजेकी लाभलें. सबार पावटी तांणी तें निराकारशिल्लें, सबार पावटी आमी तें निराकारसितांव. त्या खातीर संवसारांत जें कितें वायट घडटा, जें जेजून सांगलें, जुआंव बाप्तिस्ताच्या मिसांवा उपरांत जें कितें जुलूम, जें कितें अन्याय घडोवन आसा, हर एक आमच्या जिवितांत घडिल्लें आमी पळयता. पूण जर तर आमची जिणी सोमयाचेर केंद्रीत आसा, सोमयाचेर संपूर्ण रितीचो भरवोसो आसा आनी हर एक रितीन ताका तयार जावन आमची जिणी मुखारसून व्हरता, तर त्या संगतीतावन सुटका जोडूंक बरेपण जोडूंक आनी सोमयाचो सांगात आपणावंक आमकां साध्य जातलें. हें खुर्साच्या सांजुआवन केलें. आपल्या जिणयेंत कितलेंय विरोधपण संवसारांत लाभल्यारी सोमया थंय जोडलोलो तो संतोष, सोमया थंय आसली ती तृप्ती दुसरी कोणी दिवंक शकची नात म्हणलो खचित भावार्थ ताचे थंय आसलो. त्या खातीर कितल्योय अडकळी कश्ट संकश्ट ताका आयल्यारी तो फाटीं सरोंक ना. बगार संपूर्ण रितीन सोमयाचें मिसांव करच्याक हर एक रितीन ताणें प्रयत्न केले. देखून आमी सोमया थंय आमची मोत केंद्रीत करया, सोमयाच्या येण्याक आमी तयार जावया आनी सदांच भावार्थाची जिणे जियोवया. आमेन. आमची दुर्बळीची नी आनायल्या सर्ती देणी स्वीकार कर आमची मागणी, आमची पवित्र कर कानी हर एकत्र काळजासो उल्हास वो आमच्या मोतीसो भेटयता सोमिया जावने काने. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसपेच्या आदबाक सर्वेस्पर मानून घेव. कणवळ्या बापा बगेवोन जुआंव सोगडास करून कुर्सार जेजून भेटयल्ल्या बलिदानाच्या संभ्रमान आमी आतां भक्तीन वांटो घेता.
तर जेजूक एकवटोन तुजे कुशे प्रमाणे कुरसायिल्ले आमचे जिवीत दिसपडते तुका मोगान भेटोवंक ह्या बलिदानांतली आमकां घटाय मेळोवंक क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी सस्नीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतांनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit dळबारांचो सर्वेच परतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमयन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट सोगुट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवंदार आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिवीत असो उडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराक हे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागीवंत बाबा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे याचकी वर्गा बराबा तिका प्रिती मोगांत वाटाय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव
अंकवार मोरये देवाचे माये संगती भगयोन जुजे तिसो निष्कळंकपती भगयोन धर्मदूत कुर्सासो जुवांव भगयोन आन जॉन्सन जुजे फर्नांडा मिल्सन एसविडेचे सर मार्तीर आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्या अर्ज वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें आमचे दिवचे म्हाका पावना म्हाका भलायकी मेळटली. काळजा रावो कायल्या मोगाळ जेजू मुजा तुका हांव वंदिता तुजी स्तुती गायता. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा भगेवन जुवांच्या जिवितांत विचित्र उजवाडान कुर्साचो गुट तुवें आमकां वळखूंक दिलोय. ताचो उगडास करून कुर्साच्या बलिदानाच्या ह्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. त्या वरवीं आमचो कुरीस उखलून घेवन जेजूचो पाटलाव सोडिना जावंक आमकां घटाय दी आनी कुर्सार जेजून जोडलेले सर्व मनशांचे सोडवणेची वळख आमचे भोंवतणच्या मनशांक दिवंक आमकां उमेदीन भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी याळता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदां ससून आवडटा. प्रणाम तुका ये जीवदातारा. अर्गा तुका कुरपे सागोरा.